नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार स्पीकर केंद्रात आश्रयाक येयल्याक अडचणी येऊ जायना. एम प्रियांका. कारवारच्या स्पीकर केंद्रात तशेंच महिला बाल मंदिरात आश्रयाक येयल्याक कसलीच अडचण नासतना तेमकां सहकार्य करूं जाय. कार्यालयात कर्मचारी वेळाचेर हजर रावन बरी सरकाराली सवलत दिवूं जाय. गेल्ले शेनवाराक शहराच्या बाल मंदिरात भेट दिवन परीक्षण तेमी केले. या स्वीकार केंद्रात आशिल्ल्या 6 ते 18 वर्सां भितरले 24 बाल महिला आश्रयाक आसात. तेमगेली वसती, जेवण आणि शिक्षणासाठी सवलती खूप आसात. जिल्हा केंद्राच्यान 3 कोटी 61 लाख खर्च करून बाल मंदिर निर्माण केला. तेजे व्यवस्थेसाठी कर्मचारी नेमला अशें तेमी सांगले. या वेळार CK श्यामला, जयश्री D नायक, GR भट, फकीरप्पा तुंबनवर हेमी हजर आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 10,000 एकरापेक्षा जास्त जमिनीचो पीक नष्ट जाला. तेमकां विशेष पॅकेज दिवूं जाय. रवींद्र नाईक. शिरसी. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सध्याच पडिल्ल्या मुसळधार पावसान हातातोंडार येयली पीक नष्ट जावन रैत कंगाल जाला. सरकारान तांत्रिक नितीचे नष्ट परिहार दिवचो घोशणा करपेक्षा रैताक विशेष पॅकेज मंजूर करूं जाय अशें भूमी हक्क संघर्षाचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी सरकाराक आग्रह केला. तेमी रैताली पीक नष्ट जाल्ली विक्षण करून त्या वेळार तेमी उलयताले. रैताली सुपारी, बागायत, मिरी, भात, कोबू, आले, जोळ अशे अनेक तरेची पीक नष्ट जावन रैत खूप समस्या अनुभवतात. पण सरकारान एकरा प्रमाणे नष्ट जाल्ल्या जमनीचे परिहार दित म्हणला हे बरोबर न्ही. गेल्ल्या 3 वर्सांच्यान अतिवृष्टीन जाल्ल्या पिकाचे आणि घर पडिल्ल्या कुटुंबाक अजूनही परिहार मेळ्ळो ना. हितूंत सरकारान फक्त आश्वासनच दिला पण प्रत्यक्ष तेमकां परिहार मेळना. पण आता तशें जावूं जायना. तशें म्हूण सरकारान नुकसान जाल्ल्या रैताक विशेष पॅकेज मंजूर करचे अशें तेमी म्हणला. तशेंच अरण्य कायद्याच्या चौकटीत GPS क्षेत्रात पिकयिल्ल्या कुटुंबाक अतिक्रमणदाराक ह्या परिहाराचो लाभ मेळूं जाय अशें तेमी सरकाराक आग्रह केला. ह्या वेळार नेहरू नायक बेलुरू, गणेश नायक बेलुरू, मंजू नायक बेलुरू, सुजेंद्र नायक मत्तीहಳ್ಳಿ हेमी हजर आशिल्ले. ನೋಡಿ ಸರ 3 ಎಕರೆ ಸರ ಭತ್ತ ಮೊಳಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನೋ ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ 3.5 ಎಕರೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು. 15 ದಿವಸ ಆದ ಸರ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಮೊಳಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು ಸರ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ? ಅಷ್ಟ ಸರ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 20,000 ಬೇಕು ಸರ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋಕೆ 20-25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು 75 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆದ ಸರ್. ಏನು ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತುಕತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ? ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಧಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕರಾವಾರು ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಾರರುವಂತ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ಮನೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಲಿ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಬರದೇ ಇರೋದು ವಿಷಾದಕರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ
ರೈತರು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2 कंटेनर वाहनात सरकारी योजनेतले रेशनाचे 500 क्विंटल तांदूळ चोरून व्हरतना पोलिसांनी धाड घालून धरले. होन्नावर 500 क्विंटल सरकारी योजनेतले तांदूळ कागदपत्र नासतना 2 कंटेनरांतल्यान चोरून व्हरतना होन्नावरात धाड घालून पोलिसांनी धरले. लॉरी, तांदूळ आणि आरोपीक ताब्यात घेतलात. जप्त केल्ले तांदूळ होन्नावर करकी गोडावणात दवरला. होन्नावरात आरोळी राष्ट्रीय महामार्ग 69चेर धरिले 500 क्विंटल तांदूळ अन्य भाग योजनेतले उरतले अशें कळयलां. या प्रकरणात लक्ष घालून आरोपी अटक केले. होन्नावर सीपीआय श्रीधर SR, PSI शशिकुमार निरंजन, तहसीलदार नागराज रायकर, फूड इन्स्पेक्टर वेंकटरमण आणि पोलीस कर्मचारी हजर आशिल्ले. तहसीलदार आणि फूड इन्स्पेक्टर फुडलो तपास करतात अशें कळयलां. उत्तर कन्नड जिल्हा कन्नड साहित्य परिषदेच्या जिल्हाध्यक्ष पदाक BN वासरे विजयी. उत्तर कन्नड जिल्हा कन्नड साहित्य परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष निवडणूक जावन जिल्हाध्यक्ष स्थानाक आज जाल्ल्या निवडणुकेत श्री BN वासरे हेमी प्रचंड बहुमतान विजयी झाले. या स्थानासाठी 5 उमेदवारांनी निवडणूक लढयली. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले सगळे 4774 मतदार असून तितूंतले 2810 मतदान जावन वासरे हेमका 2168 मतं पडिली. 1897 मतांच्या अंतरान वासरे विजयी झाले. हेमचे विरुद्ध उमेदवार वेणुगोपाल हेमका 324 मत मेळ्ळी अशें कळयलां. कारवार माजाळी श्री रामनाथ देवाली कार्तिक पुनव काल आणि आज दैकाल जालो तेजो एक विशेष व्हिडिओ. कारवारच्या माजाळी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाली कार्तिक पुनव काल जाल्यार रथ पालखी वनांतल्यान रात्रीन येता. नंतर सातेरी देवळा कडल्यान सकाळी फुडलो मार्गक्रमण जाता. ह्या मार्गार भक्तान आपापल्या घरा मुखार रस्त्यार सजयली तोरणां विद्युत दिपालंकारान खूब सुंदर दिसताली. मदे मदे आकाश दिवे रंगबिरंगी दिव्यान ताका खूब शोभा हाडताले. उंच उंच तोन्नां, आकर्षक आकाश दिवे, रंगबिरंगी विद्युत रोषणायेन माजाळी परिसर दोळे दिपकोन उडयतालो. भांडीशिट्टा हिंगा श्री छत्रपती शिवाजी महाराजालो अश्वरूढ पुतळो सुशोभित दिसतालो. काही जाग्यार रांगोळी, काही कडेन पुतळे सजयले. सार्वजनिकांनी तेजे दर्शन घेवन या कार्तिक पुनवेचो आनंद घेतलो.
इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.